आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर निकाल दिवपाचो पयलो अधिकार सभापतीचो म्हूण हेल्थ मिनिस्टराच्या वकिलान मंगळारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. काँग्रेसीन सभापतीक ह्या प्रकरणात ताचो अधिकार वापरूंक संद दिवंक ना. सरळ हें प्रकरण हायकोर्टात व्हेलें. तशेंच प्रोतेम सभापतीकूय सभापती इतलेच अधिकार आसता आनी तो आमदारांचें रेजिग्नेशन घेवंक शकता म्हूण हेल्थ मिनिस्टराच्या आदोगादाचो युक्तिवाद. फिर्यादी काँग्रेसीन हें प्रकरण पयलीं सभापती कडेनूच व्हरूंक जाय आशिल्लें म्हूण सरकारानूय आर्ग्युमेंट घालो. मंगळारा सुनावणी जाल्या उपरांत हायकोर्टान याचिकादार काँग्रेसीक 2 पर्याय दिले. पयलो पर्याय, याचिकादारांनी गरजेच्यो तंत्रीक दुरुस्त्यो करून हायकोर्टाच्या रिमार्कान हें प्रकरण सभापती कडेन व्हरपाचें. काँग्रेसीन सभापती कडेन प्रकरण व्हेल्या उपरांत ताणें निकाल दिवंक जाय हें निरीक्षण कोर्ट नोंद करतलो. दुसरो पर्याय, हायकोर्ट काँग्रेसीच्या याचिकेचेर कितें तो निकाल दितले. बुधवारा फिर्यादी काँग्रेसीन खंयचोय एक पर्याय हायकोर्टाक सांगपाचो. कितें जाल्यार हेल्थ मिनिस्टराच्या अपात्रतायेची केस सभापती कडेनूच वचपाची चिंतना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.